मोगाच्या बाबा भणीनो, आपल्या बापायशी परत वेच्या आधी जेजून शिष्यांक एक खास संदेश दिलो आनी ताचो आमी आज एक धाकटुलो भाग वाचला आनी आयकला. ह्या भागान जेजू शिष्यांक सांगता, म्हाका बापान एक खास वावर करूंक धाडलोलो आनी तो वार आतां संपलो. तो वार आमी उतरांनी कुडण्यांनी केला. देखून म्हाका परत बापाशी वचूंक जाय. आनी हें आयकून जेजूचे शिश्य थोटाकतात. कित्याक ते म्हणटात, आपल्या मनांतूच म्हणटात, हो आमचो गुरू. तांच्या मदीं एक खास संबंद आसा आनी आमी आतां अनाथ जातोलेत. पूण जेजू तांकां सांगता, भिये नाकात, हांव वेतां खरें बापायचे, पूण परत येतलो तुमकां व्हरोंक बापायच्या घरांक. बाबडे हो खासलो भाग आमकां कितें सांगता तर आमकां म्हणटा की आमी म्हणटा हो संवसार 4 दिसांचो म्हणटकच आमी ह्या संवसारांतले यात्रेकार. आमी प्रवास करता आनी एक दीस आमची यात्रा सोंपतली. पूण जोण एकलो देवान एक खास वाव दिल्लो आसा, तो वार कसलो जायत आनी तो वार आमी कशे तरेन करतात जायत. सो जेजून आपल्या बापाचो विस्वास दवरून खूब कश्ट दूख सोंसून हो वार केलो. तो आमी आमच्या जिवितांत येतात ते सगळे कश्ट दूख सोंसूंक देवाचो विस्वास दवरून वार करूंक जाय. हे मात खरें हो वार करूंक जेजून आमकां वाट दाखयला. जेजू हा आमची वाट आनी ह्या वाटेर आमी चल्ल्यार म्हाका दिसता जेजू आमकांय आपल्या बापाशी एक खोली एक स्वाद आमकां दवरतलो. तर आज आमी खास देवाक मागुया, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसात आमी सगळ्यांचें बरेंपण करूंक. आनी बरेंपण केल्यार जेजू म्हणटलो, येयात म्हज्या घरांत. कित्याक जो जागो तुका आमी दवरला त्या जाग्यार रावात आनी खुशालकायेन जिवीत सारात.